सुरवातीक आमी गीत घेवया. सगळीं आमी एकठांय जावया गिताचो A26. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सोरया. दुनिया देवा म्हाका हाडुया, आनून आमचो ताका सोया. तारोनातूं कोडो दोनिया, जिवितांतूं सोडून दोनिया. आमकां भुरग्यांक तो वाटाकूया, तुज्या राजा व्हरून पावया. तारोनातूं कोडो दोनिया, जिवितांतूं सोडून दोनिया. आमकां भुरग्यांक तो वाटाकूया, तुज्या राजा व्हरून पावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मोगाच्या न्हू, आमी सगळीं एकाच देवाची, चोडा मोगाची आनी अपुर्बायेची भुरगीं. देव आमचो सगल्यांचो एक सारको, कसलोच वेगळोचार नासतना मोग करता. ह्याच मोगान आमी एकामेकांताय जीवंक गरज. समाजान नदर मारल्यार जायतीं आमचीं भावां भयणां वेगवेगळ्या कारणाक लागून ह्याच आमचे भुंयेंत उणेपण भोगतात. बारायलोलीं कशीं आसात, दुखवलोलीं जाल्यांत, कोण नासलोल्या भाशेन जियेतात आनी तांच्या जिवितांत कसलोच बरवसो ना कसो तांकां दिसता. समाजा भायर आसलोल्यांक नव्या जिविताचो बरवसो दिवूंक आमचें क्रिस्ती आपोवणें. तर ह्या मिसा भेटेंत त्याच देवाची कृपा आनी बळ आमकां मागुया. आणि प्रितीच्या भावा भणीनो, ही सुरवातेची उतरां आमच्या काळजान मोदीन आमी घेतना हेच पवित्र मिसाचे बेडेन फावो ते परी आमी आयती जावचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करून दूख धरून सगळीं सांगाता मोडुया. हांव पातकी सोर्पवेदार देवा आनी तुमकां भावा भणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून मनान चारून वायट आदरांनी बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमोचो अपराध, अमोचो अपराध, अमोचो बोल अपराध. हे बासत भाग्यो सदांच सांकवार मारे सगल्या देवदानांनी भोगतान आनी तुमकां भावा भणीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करातून प्रार्थना मागता. सोर परवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक. सोम्या ताकूत कर, सोम्या ताकूत कर, सोम्या ताकूत कर. क्रिस्ता ताकूत कर, क्रिस्ता ताकूत कर, क्रिस्ता ताकूत कर. सोम्या ताकूत कर, सोम्या ताकूत कर, सोम्या ताकूत कर. आयच्या मिसाची त्या सवा हे परी दिनवासनेचे मीस बिडयता जिजस आनी जुआनिता रोजारियो. तेच भाशेन दिनवासनेचे मीस बिडयता क्लायमॅक्स आनी सलिमा पेरेरा.
नित्यसवा देवा मुखार आमी दवरतना आनी तांचे कुटुंबीक जिवितान देवाचो आशिर्वाद मागतना आमची खासकी आसावा ह्या आल्तारा मुखार दवरुया आनी अमिसाचे बलिदानांतल्यान देवाची कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. प्रार्थुया. सोर पुर्वेदरा देवा, भोव भाग्यवंत आंकवार मरेचे शेकाय आमकां फावो केले देखून आमी संतोसता. ह्या मोगाळ आवयचे विनोदीन ह्या संवसारान सोर वायट विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखांक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रास वचूलयता सासणाच्या सासणाक. भाग्यवंत जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, हाचो तुमी उगडास दवरात. आमी आयकूंक सुडसुडीत पूण उलोवंक आनी राग धरूंक अशीर जावंक जाय. कित्याक मनशाचो राग जें कितें देवा मुखार प्रमाणीक तें करूंक शकना. ह्या खातीर सगळें मेळेपण आनी सगळें खोटेपण पयस करात. तुमच्या काळजांनी वोंपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक खालती रावात. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटवू नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात. उतर आयकता पूण तें पाळिना तो आपलें सारकें एका आरशांत पळयतेल्या मनशा परी. ताणें आपलें सारकें पळयलें आनी तो गेलो आनी रोखडेंच तें कसलें आसलें तें विसरलो. पूण स्वताचे सपून सुमोट नियाळटा आनी ती खातीर रावता आनी आयकून विसर घालिनासतना आपल्या कोन्यांनी ती पाळटा. तो आपूण करता त्या वरवीं भाग्यवंत जातलो. आपली जीब दामून दवरिनासतना आपणाकूच फटून आपण भक्तिवंत म्हूण चिंतात तांचें भक्तीपण पोलकें. पूण देवा मुखार नितोळ आनी निस्कोळूंक भक्तीपण म्हटल्यार हें. अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखी कोंतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेळेपणांतलो सारको नितोळ निर्मळ रावंक. देवाचें उतरें. देवाचे वडोदकार. जबाब. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक तिकाण करूंक ताकत. सगळीं म्हणुया. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक तिकाण करूंक ताकत. चुकीवीण भोंवता, न्याय नितीन चलता, काळजांतान सत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्याच मनशाक. जबाब. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक तिकाण करूंक ताकत. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लंचणां घालिना, खोट्या नश्ट्या मनशांक कंटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक. जबाब. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ताकत. उश्णें दिता वाड घेना, लंच खावंक कबूल ना, निरपराध्यांक वायट करिना असल्याच मनशांक. जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाल. जबाब. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक तिकाण करूंक ताकत. उद्गार. Sorvespora, sui, sui, sorvespora, sorvespora, sui, sui, sorvespora.
sporak soy sorbe sporak soy व्हरतो बाप जेजूचो मोहिमी वोन देव आमचो तुमची मोत उजवाडूं तुमच्या आपोण्याचो कितलो उंच बरवसो उगडापो तुमकां सांग sorbe sporak soy sorbe sporak soy sorbe sporak soy sorbe sporak soy Sorve spor तुमचे सोवे आसूं माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें जेन्ना मनशाचो पूत सगल्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवांक घेतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिवासणार बसतलो आनी तांचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं आनी जसो गवळी शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो शेळ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो तेन्ना राजा आपल्या उजव्यांक आसल्यांक म्हणटलो म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यान येयात संवसार रचल्यांक तुमचे खातीर तयार केल्लें रायज तुमचें दायज करून घेयात कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें हांव ताणेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवूंक दिलें हांव वाटसूर कसो आयलो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें हांव विंगलो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली बोणकुणीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली ते वेळार बरी मनशां अशीं ताका जबाब करतली सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेलो पळोवन जेवूंक दिलें तानेलो पळोवंक तुका पिवूंक दिलें केन्ना म्हूण तुका रस्त्याळ पळोवन आमगेर बिराड दिलें विंगलो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें आनी तूं पिडेंत वो बोणकुणीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या आनी राजा तांकां जबाब दिवन म्हणटलो खरेंच हांव तुमकां सांगतां म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तेंच तुमी म्हाकाच केलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या भावा भयणीनो नोवेनाच्या आयच्या दिसा विशय आमच्या दोळ्या मुखार समाजाचे देगेर आनी निराशीपणान जियेतल्यांक नवो बरवसो दिवंक आमचेशी राव समाजाचे देगेर आनी निराशीपणाक जियेतल्यांक नवो बरवसो दिवंक पयलें उतर आयच्या विशयाचें आनी तें म्हणल्यार समाजाची देगेर आसात ती those who are at the crossroads of their life टॉम हो ल्हान भुरगो सगळोच खुशालकायेन बोललो दुसऱ्यांक कसलोय आदार दितालो गोरजेवतांक रोखडोच पावतालो हास्तें मुखामोड ह्या भुरग्याचें इस्कॉल सोंपले उपरांत कॉलेजीक तो वेता आनी ह्या वेळार कॉलेजीक तो वेता आसतना जायतें बदलप ताच्या जिवितान दिसून येता लॉट ऑफ चेंजीस दुसऱ्या लागीं तो उलोवंक सोदिना दुसऱ्यांक आदार दिवंक तो सोदिना जे हास्तें मुखामळ ताचें आसलें तें हास्तें मुखामळ आतां अदीक दिसना आनी चड तो समाजाक दिसतीच पडना कॉलेजीक वेता तेन्ना कितें जालें काय ड्रग्सान तो सांपडलेलो वायट इश्ट ताका सांपडलेले आनी आयकूंक येता ते पोरमोणे आतां तो रिहॅबांत आसा ओय प्रितीच्या भावमण्या समाजान जायती असले तरणाटी असली भुरगीं असले मनीस आमकां दिसतात जे समाजाचे देगेर पावली आसा दे आर एट द क्रॉस रोड्स दे डोंट नो वॉट टू डू थोडीं जाणां बेबदिकायेक सांपडलीं आसा दे कॅनॉट डू विदाउट एल्कोहॉल
सोरो जायच आनी जिवीत तुंयच ताचें काबार जालेलें आमी पळयता. दुसऱ्याच्या जिवितान आमी पळयता गॅमलींग. कितल्या जाणांनी हे गॅमलींग हे वायट देख घेवन गॅमलींग करून आपलो कुटुंब पाळ घाललो आसा. दुडू काबार केलेले आसात, भाटां काबार केले आसात, भांगार काबार केलें आसा. अँड दीज पीपल एट द क्रॉस रोड्स ऑफ देयर लायफ. कितें जालें काय, कितें चुकलें काय, कसलें कारण जावन गेलें काय, जाय तीं कारणां आसत. पूण दोनूच कारणां तुमचे मुखार आयज ह्या नियाळांत हांव घेवंक आवडटा. आनी पयलें कारण जावन आसा that we are controlled by others. हो समाज आमकां सांगता कितें चिंतूंक जाय पळय तें, कितें आमी करूंक जाय पळय तें. जायते फावटी पोंगोणांत आमी आसा, वी आर इन आवर ओन पियर ग्रूप, आवर फ्रेंड सर्कल. जायत्यो वस्तू आमी कोत्ता, बऱ्यो आनी वायटूय. बऱ्यो करूंक वय कितें फर्क आसा. वी कॅन डू एवरीथींग वीट इज गूड. बट जेन्ना आमी वायट कोत्ता तेन्ना तोय कोत्ता. वायट संवयो जे समाजाक उपकारना तें कोत्ता, तोय कोत्ता न्हय, हांवूय कोत्तलो. आनी कितें जाता, वॉट द वर्ल्ड इज डुईंग आय एम ऑल्सो डुईंग. आय एम गवर्न बाय वॉट वर्ल्ड थिंग्स. आनी कितें जालें म्हजें कोशियेस त्या वेळार, आय कॅनॉट थिंक फॉर माय सेल्फ. म्हजें चिंतप ना काय, म्हजें कोशियेस म्हाका सुचोयना काय, बाबा हें भयणी हें वायट हांव कोत्ता तें. आय डोंट हॅव एनीथींग टू थिंक अबावट. ते प्रमाणे हांव म्हणटालो. आनी पयलें कारण जावन आसा, वी आर कंट्रोल्ड बाय अदर्स एट टायम्स एन्ड वी आर लॉस्ट. आमी सांडटा, वी फगेट. आमच्यांनी चिंतूंक जाता बरें तें कितें आमच्यान चिंतूं जाता, वी फगेट हू वी आर. ते पावटी हांव म्हणटालो, वी आर गवर्न, वी आर कंट्रोल्ड बाय अदर्स. दुसरें कारण जावंक शकता, वी आर कंट्रोल्ड बाय थिंग्स. म्हणजे वस्तू आमकां सांगता कितें करूंक जाय पळय तें. देखीक हांव ल्हानशे वस्तूचीच खबर सांगता. मोबायल. आयज सगळ्या लागीं मोबायल आसा. आदीं मोबायल आसप म्हणजे कोण गिरेस्त आसा, कोण जाचे लागीं घोडटा ताचे लागीं मोबायल आसले. बट नाव एवरीबडी हॅज. कोणा लागीं ना मोबायल, एवरीबडी हॅज. आनी कितें जाता, आयज मोबायलाक लागून आमी हांगासर रावन भायल्या गांवांत जी आमची भावा भयणी आसा, आमची सोयरी आसात, तांकां रूप पळोवंक जाता. वॉट अ ब्लेसिंग. वी कॅन सी देम फेस टू फेस, वी कॅन टॉक टू देम. बऱ्यो वस्तू आसात हे मोबायलाक लागून, पूण जाय त्यो वस्तू आसात जे आमकां फोंडान घालतात. आमकां एके भाशेन मोबायला विणे जिवंक जायना असले परिस्थितीन पावलेली आमी पळयता. कॅन वी डू विदावट अ मोबायल. मोबायल नासतना एक दीस आमच्यांनी रावंक जाता. एक दीस कितें 10 मिनटां रावंक जाता, 1 मिनट रावंक जाता. रोखडेंच मोबायलार आमचें ध्यान म्हण कितें आयलां, कोणाची मॅसेज आयला फेसबुकाचेर, इंस्टाग्रामाचेर, आनी कितें आयलां. वी आर ऑल ग्लूड फॉर दीस मोबायल. आनी ह्यो वस्तू आमकां सांगतात कितें करूंक जाय पळय तें. वी आर गवर्न बाय थिंग्स. जेन्ना म्हाका वेळ मेवता तेन्ना हांव थोडेशें सायकलींग कोत्ता. चड करिना पूण थोडेंच कोत्ता. आनी असोच हांव एका दिसाक सायकलींग कोत्ताना फिरगोज खंयची ती सांगचो ना, हांव असोच फिगोरेच्या मुखावयल्यान पासार जातालो. आनी हांवें पळयलें 10 जाणां कोदिलेर बसून, म्हाका दिसता तेंची घोडी मिटींग जावची आसली आनी बसून आसली कोदिलेर. आनी हांवें पळयलें, म्हाका दिसलें ती उलयतात म्हूण एका लागीं. पूण ना, एकाच सांगाता ती आसात, बसून आसात, बट एवरी वन इज बिजी ऑन देयर मोबायल. असली मान खाला घालून मोबायलार पडूनच आसात. आय वॉज जस्ट शॉक टू सी दॅट. दिस इज द मॉडर्न डे सिकनेस ऑल ऑफ अस आर इन टू. आयज आमकां उलोवंक वेळ ना. वी आर गवर्न बाय थिंग्स. वी डोंट नो, वी डोंट हॅव फ्रीडम. थोडे फावटी दुसरी हो समाज आमकां सांगता आमी कितें चिंतूंक जाय पळय तें. सवकासायेन आनी आडसायेन आमी आयकता समाज कितें सांगता पळय तें. दुसरे सुवातेर वस्तू आमकां सांगतात कितें करूंक जाय पळय तें. रिमोट कंट्रोल पळयला आसतलो तुमी. रिमोट कंट्रोल. वॉट इज द जॉब ऑफ द रिमोट कंट्रोल? यू ऑपरेट द मशीन विथ द रिमोट कंट्रोल. आनी हियर इट इज द ऑपोजीट. ह्यो वस्तू आमकां सांगतात कितें करूंक जाय पळय तें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, असले परिस्थितींनी आमी पावतात हेच
समाजाचे देगेर हे वस्तू वापर करून जायतीं जाणां बेबदिकायेक लागून, जायतीं जाणां गॅमलिंगाक लागून, जायतीं जाणां ड्रग्साक लागून समाजाचे देगेर पावलेली आमी पळयता. आनी थोडीं जाणां कांयच ऑप्शन नासतना देर इज नो अदर ऑप्शन, यू आर एट द क्रॉस रोड्स. थोडीं जाणां आपलो जीव आखेर करतात, सुइसायड, दुखाची खबर. आयचें दुसरें उतर ह्या विशयाचें निराशीपणाक जियेतोल्यांक खंयच वचपाची गरज ना, कुटुंबाचेरूच आमचो नियाळ करूया ह्या उतराचेर. आमची आवय बापूय तांचेर नदर मारात. आयज कितलीं जाणां आवय बापूय धांवून येतात सांगूंक, फादर आमचे भुरग्यांक ल्हानांतली हांवें व्हड केली, सगळीच खुशालकाय तांकां दिली, काजार तांकां केली, बऱ्या घोराब्यांत तीं आसात. पूण आयज आमकां आमचीं भुरगीं दुखयतात, आमकां रडयतात, कितें आमी उणें केलें तांकां. निराशीपण पयले सुवातेर आमचेच कुटुंबान आमी भुरग्यांनी घोडये आमचे आवय बापायक रडयल्यात काय. जायतीं आवय बापूय सांगतात भुरगीं आमकां मारतात म्हणून, दे आर बिटींग अस. जे हातांनी आयज आमचो फुडार केला आनी आमचे हात जे तांकां पावूंक जाय आसले, तांकां आदार दिवंक जाय आसलो, आयज तेच हात तांकां रडयतात, तांकां दुखयतात, तांकां मारतात. कसलें मनशापण आनी हेंच निराशीपण आमी पळयता आमचे आवय बापायच्या जिवितांत. तांची पिराय वाडल्या, आयज तांकां मोग जाय, आयज तांकां हें बरे भाशेन आमी तांकां त्रातार करूंक जाय, बरो त्रातामेन तांकां दिवंक जाय, घोडये तीं पिडेंत आसात आनी आमी तांकां दुखयता. हेंच निराशीपण पयले सुवातेर आमचे कुटुंबांक दिसून येता. कितें आमी करूंक शकता, कांयच आमच्यांनी करूंक जायना. जायते फावटी आमी पळयता निराशीपण जायत्यो वस्तूनय येता. आयज पॅन्डेमिकाक लागून कितल्या जाणांचो शिरविस्यो केल्यात, जायतीं जाणां बाबडीं घरां आसात, घराचो देसपेस कशे भाशेन ती सांबाळटात. जायते निराशीपण तांच्याय जिवितान भितर चल्ला. जायत्या जाणांचे घोराब्यान आयलोले दिसता केस्तांवां, देर आर फायट्स एवरी डे. तांणी बाबड्या शांती म्हणटा ती पळोवंकूच ना. दे हॅव नॉट सीन वॉट इज पीस. थोडे फावटी कुटुंबांत बाटा बेसांक लागून ताचो नाल म्हजे बाटान पडलें, म्हजें चुडी ताचे बाटान पडलें, हें दुरीक हांगा येवंक जाय आसलें, ह्यो वस्तू तुवें आसूंक जाय आसली, केस्तांवां. आनी अशें जायते निराशीपणान सगल्यांक आमकां एक पाटी भाग मेळटा. वी ऑल पार्ट ऑफ दीस होल एपिसोड. आमकां थोडे फावटी दूख भोगता असल्या निराशीपणान आसून. आनी आयचें देवाचें उतर काय बरो संदेश आमकां सगल्यांक दिता. आयचें पयलें वाचप जाकोबाचे चिठींतलें आमी आयकलां, द लेटर ऑफ सेंट जेम्स. हांव सदांच म्हणटा बागेवन जाकोबाची चीट, द लेटर ऑफ सेंट जेम्स इज अ व्हेरी प्रॅक्टिकल लेटर. तुमकां जेन्ना टायम मेळटा, जायतो टायम आसा हांव जाणा, वाचात ती. इट्स अ व्हेरी व्हेरी प्रॅक्टिकल लेटर. इट वील हेल्प अस. आमकां शिकयतलें कशे भाशेन आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाय तें. आनी आयज पयलें वाचप आमकां काय बरो उगडास करता. देवाचें उतर आयकूनूच न्हय, पूण तें पाडूंक आमकां एके भाशेन उत्तेजन दिता, आमकां आपयता. आयकता आमी तें पाडूंक जाय देवाचें उतर आमी. आनी शिव वर्तमानान काय बरे भाशेन जेजू आमकां उगडास करता. कितेंय आमी करूं, म्हजे ल्हान भावाक आमी कितेंय करूं, तें आमी तांकां कोत्ता तेन्ना आमी देवाकूच कोत्ता म्हूण आमकां उगडास. आनी आयचे विशयाचें तिसरें उतर जेन्ना समाजाचे देगेर आसतल्यांक आनी निराशीपणान जियेतल्यांक नवो बरवसो दिवंक आमच्यांनी दुसऱ्यांक अदी करून हे परिस्थितीन आसलेल्या मनशांक नवो बरवसो दिवंक जाता काय? वय, दिवंक जाता. पयले सुवातेर हांव सांगतलो आसलो, पयलें उतर जावन आसा मोग दिवया आनी आशिर्वाद घेवया. लेट अस गिव लव एंड रिसीव ब्लेसिंग्स. आवय बापूय आमची कितलीं वावुरतात कुटुंबान. आमचीं भुरगीं थोडे फावटी हें सोजमूक फाटीं उरतात. बाजारान वचून घरान जेवण रांदून हें आनी ती कामां करूंक जायते फावटी घोडये मोग दिवंक आवय बापूय तोखतात, वो तांचे लागीं जायना. आनी भुरगीं कितें करतात, आपले आवय बापायक समजोवचे सुवातेर तांकां दुखयतात, तेमा करतात, म्हाका ही वस्तू जाय म्हळ्यार हीच वस्तू जाय.
देखून मोग थोडे पावटी उणो जाला. लेट अस गिव लव अँड लेट अस रिसीव ब्लेसिंग. मोग दिवया आनी आशिर्वाद घेवया. जायते पावटी असली मनशां आमच्या दोळ्या मुखार येतात जी समाजाची देगेर पावलेली आसात, जी निराशी जाल्ली आसात, आनी समाज तांकां कितें करता, तो ह्या पातकान आसा, त्या पातकाक लागून ताणें असली परिस्थितीक पावला देखून लेट अस नॉट केअर अबाउट देम, लेट अस डोंट टॉक अबाउट देम, लेट अस नॉट हॅव कन्सर्न अबाउट देम. आयचो विशय आमकां उगडास करता. नवो बरवसो आमी ताका दिवया आनी पयले सुवाते कशे भाशेन आमी दिले हांव तांचो मोग करुया आनी आशिर्वाद घेवया. दुसरी वस म्हणटा ती मागणे, मागणे आनी मागणे. जायते पावटी असले परिस्थितीन आमचे हात पावनात. जी मनशां समाजाचे देगेर आसात तांकां, जी निराशीपणान आसात, आमचे कडेन हात थंय पावचे ना तांचेशी, पण आमची मागणी पावतली. Our hands might not reach that person, but our prayers will definitely reach them. देखून प्रितीच्या भाव भयणीनो, इरुजा सायबिणीची नोवेनाची तयारी आमी करतना फेस्ताची परब आमी लागीं पावल्या. हेंच तेर्साचें कोंद जे आमचे आवय बापायनी, आमचे पोदोन मोदोनी, आमचे वडिलांनी आमच्या हातान घाल्लें आसा तें लेट अस नॉट पुट इट इन अ शोकेस. बरें करून बरें चकचकीत रोजराक आमच्या हातांनी घातलें तें शोकेशीन दवरूंक न्हय, आमचे हातांनी घेवया आनी मागणें करुया. आयज आमी बाजारान वेताना कितलीं जाणां मोबायल विसरची नात. इट इज ऑलवेज देर इन आवर पर्स ऑर इन आवर हँड्स. कितले जाणांच्या हातांनी हें तेर्साचें कोंत आसा, आमचे पर्सान आसा, आमचे बोळसान आसा, आनी घेवंकूच न्हय, मागणें करूंक शिकुया. आयज जायत्या जाणांक मागण्याची गरज. ऑल ऑफ अस नीड प्रेयर्स. आमी तेच कोत्ता आसतना जायते पावटी जायतीं जाणां दुसऱ्या खातीर भेटयतात. आयचो तेच आयज अमकेच इतिहासांवा खातीर भेटयता. आमच्यांनी जायतें करूंक जाता. समाजाची देगेर आसलेल्या मनशांक अदी करूंक निराशी जाल्यांक तांचे खातीर मागुया आनी अदी करूंक सगल्यांक आमकां उगडास. सायबी माय जावन आसा आमची सर्गीची आवय, आमची आस्काराली, तिवूय आमचे खातीर मागता आनी आमकांय भाग मेवता तेन्ना आमी दुसऱ्यां खातीर मागुया. अदी करून जी कोण समाजाची देगेर आसात, जी कोण निराशीपणान आसात, तांच्या जिवितान हो मोग दिवया आनी आशिर्वाद घेवया आनी मागणें करूंक आमचें जिवीत आनी तांचेंय जिवीत मोगाचें आनी शांतीन भरलेलें, देवाचे बोगसण्यान आनी कृपेन भरलेलें आमचें जिवीत जावंक देवाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां मागून घेवया. आमेन. उबी रावया आनी आमची मागणी आतां बापाक आमी उबारुया. आमचे यादनीक तशेंच म्हत्वाची समाजाचे देगेर आसलोल्यांक नव्या जिविताचो बरवसो दिवंक वावुरता तांच्या ह्या वावरान देवाची मजत आनी सगळे तरेची सोंपेपणां तांकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयकामचो ताळो मुक्तीपणा आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी समाजाचे देगेर आसलोल्याच्या हिता खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लावूंक आनी आपल्याचे ओस्तोंगी ताचे गरजांक आकांताक पावूंक देवा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयकामचो ताळो मुक्तीपणा निराशीपणाक लागूंक जायतीं जण आडेचे उपाय घेवंक वायट रस्त्यार पावल्यात. असल्या बरें मार्गदर्शन फावो जावंक आनी आमी तांचे सवें हुस्को दाखोवंक देवा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयकामचो ताळो मुक्तीपणा आमच्या समुदायांत समाजाचे देगेर आसलोल्यांक निराशीपणाक सांपडलेल्यांक एका मनाक एकठांय येवंक फावो ती मजत तांकां देवा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयकामचो ताळो मुक्तीपणा
ह्या वेळार आमची खासगी मागणी आमच्यो खासग्यो गरजो बापाक आमी उबारुया. भोव सुर्गीचे बापा, आमची मागणी आमी तुज्या मुखार घातल्यान पूण जाय ती आमची मागणी आमच्या काळजांत आसात ती सगळीं तूं वळखता. ती आमच्या फायद्याक पडटा जाल्यार तूं आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. ही आमी मागणी कोत्ता हांव तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. धनातेराचे वेळार आमी गीत गावया. नांव आमचे लागीं गिताचो अंक C25. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पवित्रा देवा बापाक मानतात असलें जाल्यार प्रमाण मागात. हे तुमच्या हातांतलें हें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नियाके पवित्र सेवेच्या आदावा सर्वेस्पर मानत घेव. कोनवाले बापा, बागोंत आंकवार मरे देवा मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. ताचे तुजी दयाल दीस काड आनी आमचे सुर्गीचे आवयचे मजतीन आमचे आयचे दिसाचे जिवितान तुका मानव शिकोर तुजे पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पवित्र आनी सासनाचे देवा, सोर कालियान सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाचे माय जाले नित्यांक वारमारीक आमी नोमान करतना एका ताल्यान आमी तुका वाकणटा, तुका वोन दिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपीन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाशने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवरूत आनी स्वर्गीचो सगलो दौलबार तुजी तोर मोहिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgari somsa morga tuja voivovan unsurgi tu caso Isu sorves pora cenavi etata caso unsurgi tu caso Isu. बापा, खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग. आपलेच कुशेन खोस मरोन सोंसुकव्याचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रगताची खाल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत, पातकाचे भोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मुनच्या पासत हें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करत. भावार्थाचो गोड पोरगो तुया. Gesù melo, Gesù melo, Gesù जीवोचा, Gesù nowia jedolo. Gesù melo, Gesù melo, Gesù जीवोचा, Gesù nowia jedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल सकाळ समोर भिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या जोण एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुजे तिचो पती, भाग्योन धर्मदुतां आनी सोरू काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा, सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाबा सर्गीच्या, तुजें नांव मोवीत जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालणे पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वर्षान उतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकाली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक वासुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस काल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांत दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवो चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाची शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर.
देवाची शरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिलेचे जेवणाका पयल्या ती सगलीं आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूणचे एकाच उतान म्हाका भलायकी मेळटा. क्रिस्त प्रसाद शोधना आमी गीत गावया. दुलोप जेसू मोगाळ उदार. गिताचो अंक D8. Jesu mogaluda kitlo movalis tamso amchi sorchi disrat rauta amka saman soloita amchi mogo erkonasa suput priti kotolo Sanga amka dita wato divik mogatsu aplo sanga amka dita wato divik mogatsu. Chiedi vorti gorsadico doriato vici con mia ciktun dota aplia trokta nanoita bapa dita tanka vombu durbi nesna nitoita Aplet rokmas takakawon tachi lagi yeksata. Aplet rokmas takakawon tachi lagi yeksata. Jesus sumia sasontanmu kotonia mantau saiba duso uka duka kota nomoska zatu amso sasna sasna jidie sadot kabar Nirmiyami bogum tuka rup-rupagi sorgaru Nirmiyami bogum tuka rup-rupagi sorgaru
प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत आंकवार देवा मातेच्या उगडासाक आमी तुका बेडयल्या त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माय वरवीं तुजी खुशी पाळूंक स्वर्गा तुज्या सासणाची सोडवण बगूंक आमकां तयार जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. बसूया. प्रितीच्या भयणी भावानो, ही मिसाची बॅट समोर अंबल्या आनी देवाच्या उतराची मोडणी परगटणी केल्या याज्ञीक भाव सिप्रियान डायस. मोडी नावेली पाद्र पियो फ्रायरी आसो तो सुपिरियर वडील. पादवीकाराच्या नांवान फिरगोजेंत वावुरतेल्या दर एका याज्ञिकाच्या नांवान आनी नावेलच्या फिरगोजकाराच्या नांवान आमी तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी रुजाई सायबीण मायचे मजतीन देवाचो उपट आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या मुणयारपणाचेर आमी मागता. भायर सरतना कोणेच लूट करची न्हय, पूण सवकासायेन भायर सरचें. फाटीं आसात तांणी पयलीं भायर सरचीं. आमी एंट्री आनी एक्झीट गेट्स थंयसर तकटे घातलेले आसात. ज्या गेटीन तुमी भितर सरल्यात त्या गेटींतल्यान परत तुमी वचचें न्हय. म्हजे दावे वाटेन भायल्यान माटवान जीं भावां भयणां आसात तांणी सिमतेरी वाटेन आसलेल्या एक्झीट गेटींतल्यान भायर सरचें. तेच बरोबर इगोजेंत आसात आनी इगोजे फुडल्यान आसात तांणी पोस्टा वाटेन आसलेली एक्झीट गेट तातूंतल्यान तुमी भायर सरचें म्हूण आमी मागता. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां दाखयतात ती मांडावळ तुमी सांबाळची. बेलें आनी सिकेटी ह्या वाड्यांतल्या भावा भयणांनी आयज दोनूय वाटांनी कॅन्टीन घातलेलें आसा. तांकां आमी शाबासकी दिता आनी तेच बरोबर ह्या कॅन्टिनांत चाव आनी खावपाच्यो वस्तू आसात त्यो तुमी विकत्यो घेतल्यात म्हूण तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमची फिरगोज तरणाटी आमचो फिरगोजेचो कॅलेंडर विकरेक घेवन दोनूय वाटांनी जी एक्झीट गेट आसा थंयसर आसात. ह्या कॅलेंडराचेर आमच्या नावेलच्या फिरगोजेची पुराय म्हायती आमकां वाचूंक मेळटा. एका कॅलेंडराचें मोल फकत 50 रुपया. तुमी तो विकतो घेवचो, तुमच्या घरांनी लावचो, तेच बरोबर तुमच्या सोयऱ्यांक इश्टांक दान कसो दिवचो. इगोर्जेंत भितर आसा ते सायबिणीचे मुर्तीचो उमाव घेवंक कोणेच फुडें येवचें न्हय. पूण ज्या सुवातेर तुमी आसात थंयसरूच मान बागोवन तुमी सायबिणीक मान दिवं येता, न मान करूं येता. तेच बरोबर भायल्याय वाटेन आमी सायबिणीची इमाज दवरलेली आसा, थंयसरूय वचून तुमी तुमची मान बागोवन सायबिणीक मान दिवं येता, न मान करूं येता. सगल्यो SOP तुमी सांबाळच्यो आनी डिस्टन्सूय दवरचें. आयज सकाळीं 9 वाजता मिसाची बॅट जातली. ती आमी सगल्या सरकारी कारभाऱ्यांक, सरकारी कचेरींत वावुरतल्यांक, पंचायतींत काम करतल्यांक, दोतोरांक, नर्सींक, आदवोगातांक वो कसलोय वावर धंदो करतल्यांक हांचे पासत आमी भेटयता. तुमी ह्या मिसा भेटेंत हाजीर जावचें म्हूण आमी मागता. तेच बरोबर आयज सकाळीं 9:10-15 वाजता परबे निमतान आमी इगोज आनी इगोजेचे सोर भोंवतणची साफाई आमी करतल्या. जाता तितल्यांनी 10-15 वाजता हे साफायेंत वावरांत आपले हात बोट घालूंक येवचें म्हूण आमी मागता. आमी इगोजे फुडें पेटिशन बॉक्स दवरलेले आसा. तुमच्यो गरजो, तुमची मागणी कागदाचेर बरोवन तुमी त्या पेटिशन बॉक्सांत घालचें. आमच्या मागण्याच्या कुडान विनोवंती मागण्याचो जमो आसा, इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप. आख्खो दिसभर ह्या तुमच्या मागण्या पासत ही तुमची मागणी देवाक ती उबारता. तेच बरोबर सांजे वेळार जेन्ना सातिज्म साक्रामेंता मुखार आमी बोजोण करून 1 वर सारता तेन्नाय ही मागणी आमी देवाक उबारता. 17 बुधवार परबेचो दीस मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 5, 6:15, 7:30, 9:15 आनी 10 वाजता. आनी त्या उपरांत इंग्लीश भाशेन मीस दनपारां 12 वाजता. 10 वाजताचे मीस बिशप एमेरिटूस एलेक्स डायस समोर रमतलो. ह्या म्हयन्याच्या 21वेर फुडल्या आयताराक आमच्या गोंवळीक वर्साचो निमाणो आयतार म्हणटो त्या दिसा आमी जेजू क्रिस्त सोकटा सोर्वाच्या राजाची दोबाजीक परब समोर रमता.
हीच संदी घेवन आमी आमच्या आख्या नावेलच्या वाड्यान पवित्र संस्काराचें पुरसांव काडटल्या जी मांडावळ आमी ऑक्टोबराचे 7वेर रुजाई सायबिणीच्या पुरसांवाक केलेली तीच मांडावळ आमी सांबाळटल्या. आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. रुजाई सायबिणीक मागणें. ए भोव पवित्र आंकवारी, भोव पवित्रित्वेन तुका सुरवातेक थावन जेजूची आवय जावंक वेंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत तुका 9 म्हयने तुज्या कुसब्यान सांबाळ्ळो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या खतखत्यान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोश चडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कर, ना तर म्हाका गरज ती कुरपा मागून घे. थोडोसो वेळ उगीच रावून मारये उदेशी तुज्यो गरजो देवाक उबार. ए देवाचे माये, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन भरलोले. हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटीं धाकटीं मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. हे सोस्तल्याचे बुजवणदारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो, त्या संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळोवन घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागतां, ज्या खतखत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळय. आमेन. सगळीं बरोबर मारयेक उलो करून नोमान मारये म्हणुया. नोमान मारे कुरबें बोलले. सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, ओस्त्र्या मोदें तूं सोदव आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारे देवाचे माई, आमा पातक्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Rosalie Sabini, tu amci rani, viso